सांगाती तिच्या पोती बागिवून सुसे बागिवून दवरून दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 52 D10 एकाच उंड्यांत.
सोडटा एकाच सोन्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कोण आमी सगळीं जेजू मोस्तो आमी सादे एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकाच सोन्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कोण आमी सगळीं जेजू मोस्तो आमी सादे एकूच भावार्थ आमच्या मनांत एकूच विश्वास आमच्या काळजांत एकूच आशा आमचे जिणेक कशें सांसोण पावत भोगले प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सोयम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलोय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. पयलीं स्वातेक देव बरें करूं म्हणटा फादर जुडाक
ताणें हे मीस आमचे पासत भेटयलेलें आसा, प्रवचन केलेलें आसा आनी आमचे बरोबर तो सदांच आसा मदत करपाक. तुमकां सगल्यांक परबीं ह्या फेस्ताची जेजू स्वर्गार चडोवन आमकां तो सोडिना, आमचे बरोबर तो सदांच आसा म्हणून ताणें ही खात्री आमकां करून दवरलेली आसा. तर देव बरें करूं म्हणटा जी आमकां हांगसर मदत करतात सांगिस्तांव आनी हेरां ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच प्रमाणे स्टिशा आनी ताचे वांगडी दया आनी रोहिणी मिडियाचें काम करतात. हेरांय म्हूण हितून आमकां खूब मदत करतात. तुमी कितली मदत करतात न्हयच मागण्यांची, पूण कितेंय तर आमकां गरज आसत तुमी रोखडीच आमकां पावतात. देव बरें करून तुमकां सगळ्या जाणांक. कितलीं जाणां आमकां बरे भशेन लेखतात आनी दितात कितें ना कितें गरजे पासत, तर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर तुमी हांगसर येतात आनी बाकीचीं जीं युट्यूबाचेर मिसान भाग घेतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे पासत आमी मागता. मिसां आयताराची फकत सकाळचीं आसतात, 2-3 मिसां आयताराची. पयले 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9-15 मीस इंग्लीश भाशेन आनी हेरा दिसांनी सकाळचींच 2 आसतात. 7 मीस आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलांनी हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर जावन दावे वटेन वळून पळयशात जाल्यार थंयसर एक कपेल आसा. सायबाची बांय थंयसर आसात म्हणटात आमी आनी लोक येतात म्हणून हितून न्हांवतात, उदक घेतात, पियेतात आनी थंयसर मागणें केलें म्हणटच तांकां खूब बरेंपण मेळ्ळेलें आसा. तर खूब जाणां थंयसर येवन बरेंपण अणभवतात. तर थंयसर 10 वरांचेर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमचे भाशेन मीस जाता. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावूं म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 95 F20 संसार सोंपो पर्यंत. संसार सोंपो पर्यंत तुमची संगती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बऱ्या सोबते देसांत सगळ्यांक म्हजी गोवाय जाया.
ओके